नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। एनपीएचेर उदक सोडल्यार आरबीआय गोमटेक धरीत म्हूण भितात बँको। सरकार बँकांमदी मायनिंग रिणाचे घोडे अडले। जूर माफीचेर मंगळारा बँकांकडेन बसका घासपाची चिन्हां। स्टॅम्प ड्युटी घेऊनय सरकार म्हणटा लिजां बेकायदेशीर। वाद हायकोर्टात। मिनेर म्हणतात रिन्युअल नवे धोरणाप्रमाण। सरकार म्हणटा मिनेराक दाव्याचो ना हक्क। पब नाका जाल्यार फॉरेन भोंवड्यो कित्याक? काँग्रेसीचो सरकारांतले मंत्री आमदारांक प्रश्न। पेडणेकार म्हणतात पब नाका, रामसेना चलता। श्रीपाद सुदिनाच्या वक्तव्यांचेर वाद चालूच। गोरवांची बेकायदेशीर कत्तल चालूच। गोरवांचे हाडांचे तेल विकतात तूप म्हण। सरकारी हॉस्पिटलांनी पाद्र्यांची दुयेंतींक बेसावां। सगळें बंद करात। गोवंश रक्षा अभियानान काढलो विशय। आणि जर्मनी फुटबॉल वर्ल्ड कप चॅम्पियन। 24 वर्सां उपरांत सुटलो जैताचो दुष्काळ। अर्जेंटिनाक मारले 1-0। कोलंबियाच्या रॉड्रिग्साक गोल्डन बूट। जर्मनीचो मॅन्युएल न्युएराक गोल्डन ग्लोव। खबरो विस्तारान। मायनिंगातली रिणां सरकाराच्या एजन्सीन आपल्या माथ्यार घेवचे आनी लोकांनी हप्ते बँकांनी भरिनासतना एजन्सीक भरचे अशे व्यवस्थेचो विचार सध्या गोंय सरकार करता। एनपीए माफ केल्यार फुडें फाटीं आरबीआय गोमटेक धरीत म्हूण सहकारी बँको भितात। मंगळारा मुख्यमंत्र्या बरोबर पब्लीक सेक्टर बँकांची बसका जाता। बँको आनी सरकारा मदीं घोडें अडलें तें जुराचे माफीचेर। आरबीआयन एनपीए वसुलीत ताणून धरिल्ल्यान बँको सरकाराचें आयकूंक तयार नात आनी आमदारांचे प्रेशराचेर मुख्यमंत्री फाटीं सरूंक तयार ना। मंगळारची बसका बरीच गाजपाची चिन्ह दिसतात। मायनिंगांतल्या ट्रकवाल्यांच्या रिणाचो विशय अजून तडीक लागना। सहकारी बँकांकडेन सरकारान हाचेर सोमारा चर्चा केली। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण 30 सप्टेंबर 2012 उपरांत वाडिल्ल्या कर्जाचेर 100% व्याज माफी दिवची म्हूण गोंय सरकारान बँकां मुखार प्रस्ताव दवरला। जाल्यार सहकारी बँको म्हणटात 100% व्याज माफी रिझर्व्ह बँकेच्या नेमान बसना। हाचेर राज्य सरकारान जाय जाल्यार आरबीआय आनी केंद्र सरकारा कडेन उलोवन सल्लो आनी निर्देश घेवचो म्हूण सहकारी बँको सरकाराक सांगतात। सरकारान आपलो प्रस्ताव बँकांक लेखी दिवचो म्हणूनय सहकारी बँकांनी मागला। गोंय सरकारान ह्या प्रकरणात एखादे मध्यस्थ संस्थेचो प्रस्ताव दवरला। ही संस्था मायनिंगांतल्या लोकांचे रीण आपले कडेन घेतली आनी तो पयसो सहकारी बँकांक फारीक करतली। मायनिंग सुरू जाले उपरांत हे कर्जदार सगळे रीण ते एजन्सीक फारीक करतले। मंगळारा पब्लीक सेक्टर बँकांची सरकारा कडेन बसका जाली। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण बँकांक सरकाराचो प्रस्ताव मान्य ना। मायनिंगान एनपीए दिसान दीस वाडटा। एके वटेन अर्थमंत्री अरुण जेटली आनी आरबीआयन एनपीएचे वसुलीक खर पावलां मारात म्हूण बँकांक सांगला। अशे परिस्थितीन सरकाराचो प्रस्ताव मानप कसो हाचो सरकारी बँकांचेर पेच आयला। मात सांगेचो आमदार म्हणटा सरकारी बँको रिणावेले व्याज सोडपाक तयार आसात। फक्त सहकारी बँको आनी सहकारी सोसायटींचो मुद्दो सुटपाचो उरला। आमचे कडेन आयलो नॅशनलायज्ड बँकेचे आमी वेलकम करतात, कारण ताणें व्हेरी फर्स्ट इन्स्टन्स दे केम अप विथ द सोल्युशन saying that we will waive the entire interest right from 30th September 2012 onwards when ही ऑर्डर आयली बॅनाची ऑर्डर आयली त्या दिसाच्यान आमी इंट्रस्टा पळयत ना। त्या दिसाक जो बॅलन्स आशिल्लो तो बॅलन्स आमी आउटस्टँडींग बॅलन्स धरतले। आणि ह्यो ज्यो बँको आसात किंवा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स आसात तांणी समजा ही गजाल आयकली ना जाल्यार तुमचो स्टेप कितें आसतलो? That as of today we just cannot come out. We have to sit together with Chief Minister. The loss that they are making, we will sustain it, being our own banking institutions. तांकां सांबाळपा खातीर आमी मातशें चड तांचे भितर हें करतले, कळ्ळें न्ही? ह्या प्रमाणे हो विशय सुट्टलो। पूण एडमंड रावले जर जायत, कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आनी बँकांनी एडमंड रावले जर जायत जाल्यार हो प्रश्न सुटपाक जायना। कमीत कमी तांणी व्याज आसता सगळो सोडपाकच जाय। ब्युरो वांगडा रिपोर्टर महेश गाडी। 28 लिजांचेर रिन्युअल स्टॅम्प ड्युटी घेवन सरकारात ती लिजां बेकायदेशीर म्हणटा म्हूण मिनेरांनी सरकाराक हायकोर्टांत व्हेलो। सोमारा दीसभर केस चल्ली। सरकार म्हणटा लिजांचेर रिन्युअल स्टॅम्प ड्युटी घेतिल्ली पोन्ने धोरणा प्रमाण। सुप्रीम कोर्टान ती लिजांच बेकायदेशीर म्हणल्यांत। मिनेर म्हणटात तांणी नवे धोरणा प्रमाण स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ली। सुप्रीम कोर्टान ती लिजां रद्द केल्ली ना। आर्ग्युमेंट मंगळाराय चालू उरतलो। पर्रीकार सरकार ही केस हायकोर्टांत आयकूंकूच हरकत घेता। मायनिंग लिजांच्या रिन्युअला खातीर स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ल्या लीज धारकांनी घाल्ल्या याचिकेचेर हायकोर्टांत सुनावणी सुरू जाल्या।
सुप्रीम कोर्टान रिन्युअल रद्द करूंक ना तशेंच स्टॅम्प ड्युटी फारीक करपाची प्रक्रिया बेकायदेशीर थारावंक ना अशें याचिकादारान हायकोर्टाक सांगलें. राज्य सरकारान स्टॅम्प ड्युटी एकठांय करपाक सुरवात केल्ली तेन्ना सुप्रीम कोर्टान मायनिंग केस चालू आशिल्ली, पूण तेन्ना याचिकादार गोवा फावंडेशन वा हेर कोणेच ह्या प्रक्रियेक विरोध करूंक ना अशें मायनिंग लीज धारकांचें म्हणणें आसा. सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकाराक मायनिंग धोरण तयार करून मायनिंग लीज रिन्यू करपाचो आदेश दिला. स्टॅम्प ड्युटी एकठांय करपाचें काम सरकाराच्या नव्या मायनिंग धोरणा प्रमाण जालां अशें याचिकादाराचें म्हणणें. फाटल्या वर्सा मार्चान 28 अर्जदारांनी सुमार 350 कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ली, पूण सुप्रीम कोर्टान मायनिंग केशीचेर निकाल दितना सगळे रिन्युअल आदेश रद्द केल्ले. ह्या केशीचेर सुनावणी घेवपाचो अधिकार हायकोर्टाक ना आनी याचिकादारांनी सुप्रीम कोर्टान अर्ज करूंक जाय असो युक्तिवाद एडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन केलो. 28 अर्जांतले कांय रिन्युअला करतना आदली प्रक्रिया वापरल्या जाल्यार कांय नव्या प्रक्रिये वरवीं केल्या आनी कांय अर्जाचेर अजून निर्णय जावंक ना अशें एडव्होकेट जनरलान हायकोर्टाक सांगलें. ह्या केशीचेर मंगळारा आर्ग्युमेंट चालू उरतले. राज्य सरकार आपली बाजू सविस्तरपणान मांडपाची शक्यता आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पब नाका जाल्यार सत्ताधारी आमदार मंत्री फॉरेन भोंवड्यो कित्याक करतात म्हूण काँग्रेसीचो प्रस्न. गोंयांत पब संस्कृतीची गरज ना म्हूण केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायक आनी PWD मंत्री सुदीन ढवळीकाराचे वक्तव्या वेल्यान वाद जाला. दुसरे वटेन पेडणेच्या लोकांनी पब संस्कृती आड जाहीर सभा घेतली. तांचो तेंको सुदीनाक. पेडणेकारांनी मुथालिकाचे रामसेनेकूय तेंको दिलो. पयलीं सुदीन ढवळीकार आनी उपरांत केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकान गोंयांत पब संस्कृती नाका म्हूण विशय आनी वाद वाऱ्यार घालो. गोंयच्या धरून दिल्ली मेरेन मिडियान ही गजाल लावन धरली. आता सुदीना उपरांत श्रीपादाकूय काँग्रेसीचे तेच प्रस्न. The question is, if the ruling MLAs and ministers are against the pub culture, which according to them is not, it's not an Indian culture, why do these ministers and MLAs go on junkets or study tours to foreign countries? Our question is, either these MLAs are going for enjoyment at the cost of taxpayers, or else they are going there for study tours and then coming here and saying that they are not supporting the culture, then it's against the Indian culture or such sort of things. So this is exposing the MLAs and ministers their double standards. पेडणेच्या कांय लोकांनी एकठांय जावन पब संस्कृती आड निषेध सभा घेतली. सभेन उलयतल्यांनी रामसेनेक तेंकोय दिलो. पब संस्कृती सोदता म्हूण एक एकलो काँग्रेसीचेर घे म्हूण उलयलो. हेंका जरी संस्कृती पटना, खास करून ह्या दुर्गादास कामताक जरी संस्कृती पटना आमची जुनी संस्कृती, जाल्यार तरी मिनिस्कर स्वता घालचो, तरी बिकणी स्वता घालची, किंवा अजून आफ्रिकेक आदिवासी जे कपडे शिवाय रावतात थंय आश्रय घेवचो. श्रीराम सेना म्हणा, शिवसेना जे जर संस्कृतीचं जर रक्षण करणार असतील आणि जर ते देशात गोव्यात येत असतील तर आमच्यासारख्या त्यांना समर्थन द्यायला तयार आहे. या बिकिनी आणि त्या गोष्टीक लागून गोंयकडे लोक अट्रॅक्ट जायना ना. गोंय अट्रॅक्ट जाता ते आमची नैसर्गिक आमची जी ब्युटी आसा, त्याच्यानंतर आमचे समुद्र किनारे, आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी आमचे जे गोंयकार लोक असतात तांचो जो एकंदर व्यवहार असता, सार्वजनिक व्यवहार, आमचो वैयक्तिक व्यवहार, हे व्यवहाराक लागून हे लोक अट्रॅक्ट जातात. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी विनोद मेतर. घेऊ एक विराम.